कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रांसीस संवसाराक अंतरले. पिरायेच्या 88व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो. पोप फ्रांसीस इतिहासांतले पयले लॅटिन अमेरिकन पोप आशिल्ले. 1300 वर्सांत पोप म्हूण निवडून येवपी पोप फ्रांसीस हे पयले बिगर युरोपियन आशिल्ले. पोप फ्रांसीस हांणी समलिंगी लोकांक इगर्जेत प्रवेश दिवप, समलिंगी जोडप्यांक आशिर्वाद दिवप, परत लग्न जावपाक धार्मीक मान्यताय दिवप अशे इतिहासीक निर्णय घेतले. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन तांची भलायकी इबाडिल्ली. 14 फेब्रुवाराक तांकां रोमांतल्या जेमेली हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. तांचेर उपचार सुरू आशिल्ले. फुफ्फुसाच्या संसर्गाक लागून तांकां 5 सप्तक हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. 14 मार्चाक तांकां डिस्चार्ज दिल्लो. मात सोमारा पिरायेच्या 88व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो. पोप फ्रांसीस पाद्री ते पोप प्रवास. जल्म 17 डिसेंबर 1936 ब्युनस आयर्स, अर्जेंटिना. 1958 21 वर्सां पिरायेचेर जेजुईट समुदायात शामील. 1969 ब्युनस आयर्साचे धर्मगुरू म्हणून निवड. 1998 ब्युनस आयर्साचे आर्चबिशप. 2001 पोप जॉन पॉल II हांणी तांकां कार्डिनल केल्ले. 2013 रोमन कॅथलिक चर्चीचे 266वो पोप म्हूण वेंचून आयिल्ले. धर्मगुरू जावचे आदीं ब्युनस आयर्साच्या एका क्लबान बाउन्सर म्हूण केलें काम. रासायनीक प्रयोगशाळेंतूय केलें काम. अर्जेंटिनाच्या महाविद्यालयात साहित्य आनी मनीसशास्त्र शिकयले. Our Pope, Holy Father Francis, made a sudden appearance on Easter Sunday to the joy of our Catholics gathered there at St. Peter's Square. And I was really thrilled that the Pope, who was struggling with his life, made this appearance on Easter Day to wish all of us and give us Easter greetings. Suddenly, when we were celebrating our Easter, we have this sad news. But at the same time, his passing away is made as a Catholic. Is in accordance to God's will. He has taught us how we have to look after our ecology, our common home. He showed how we are supposed to take care of this earth and praise God. That there is a gospel of creation inscribed into the creative world that God gave us. I thank God for His gift. I thank God for everything that He did, the way He led us, and pray that the Eternal Father will receive him in His bosom and give him the reward of a good servant. Bureau Report, Gomantak TV.